बिरेस्तारा 70च्या उस्त्या म्हादय अभयारण्यात थळाव्यांक एक जखमी शिंगाडी दिश्टी पडिल्लो। थळाव्यांनी बेगोबेग हाची म्हायती राना खात्याक दिल्ली। राना खात्याचे अधिकारी घडणूक थळार पावून तांणी जखमी शिंगाड्याचेर उपचार सुरू केले। राना खात्यान शर्तीचे यत्न करून जखमी शिंगाड्याक वाटावपाचो यत्न केलो, मात तो यशस्वी जालो ना। निमणे कडेन उपचार चालू आसतना जखमी शिंगाड्याक मरण आयले। हेर रानटी जनावरांनी हल्लो केल्ल्यान शिंगाडी जखमी जाल्ल्याचो प्राथमीक अंदाज आसा। काल उस्ते 70 हांगासर काल सांचे सांबार ह्यो जंगली प्राणी भर वस्ती म्हणजे वस्ती लागीं मेळ्ळो आनी तो जखमी आसलेलो आनी ताका गांवांतल्या लोकांनी पळयल्या नंतर ताका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो। गांवांतले लोक सगळे एकठांय जाल्ले पूण तो वाचोवपाक शकलो ना, कित्याक ताका खूब जखम जाल्लेली। मागीर ताका वाचयतना तो मृत्यू पावलो आनी मागीर ताजे मागीर वाळपय लोकांनी गांवांतल्या लोकांनी वाळपय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयल्या नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे लोक थंय गेले आनी ताका सांबार जो मेल्लो ताका ताब्यान घेतलो। आज सकाळी तेजे पंचनामा करून पंचनामा केलो आनी डॉक्टरान तेजे पोस्टमार्टम केल्या नंतर अशें दिसलें की ताका जंगली जे कुत्रे आहा म्हणजे कोले आहा तेणी ताका तेजेर हमलो केल्लो आनी तो तितूरच मृत्यू पावला। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।